नमस्कार. दनपारच्या खबरांत साहिल नार्वेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. भुतारीचो प्रश्न 2 दिसां भितर सोडयता आदलो सरपंच प्रेमानंद नायकान उपोशण फाटीं घेवचें मुख्यमंत्र्याचें उतर आमदार आंतोन वाज मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. प्रश्न सुटना तो मेरेन खंय उपोशण फाटीं घेवचो ना सरपंच तेमाक. आवट एंड आवट पणजे सीएमाक मेळून येयलो आनी आमच्या घरांत सगळे हाडले आनी सीएमा कडेन भरपूर आमी डिस्कशन केलें हे भुतानी प्रोजेक्टाक लागून आनी डिस्कशन करता तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपण जाता तितले बेगीन डिसिजन घेता रिवोक करपाक आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायताकूय आपण कळयता अशें म्हणून सांगलेलें आसा. आनी हांवें ताका रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी दिल्लें आसा जे म्हाका रेवनान जेन्ना सांगलें तेन्ना हांवें ताबडतोब आयज हांवें ताका रिप्रेजेंटेशन पावयल्लें आसा आनी ताणें सांगला ते भाशेन जाता तितले बेगीन डिसिजन घेवन आपूण रिवोक करपाक सोदता म्हणून अशें म्हणून ताणें म्हाका आतां मॅसेज दिल्ली आसा. हांव डायरेक्ट पणजे साकून हांगासर येयलो आसा. ताका हांवें सांगलां जें कितें म्हजे सायड कितें आहा तें ऑलरेडी हांवें सांगलां आनी ऑलरेडी हांवें तेज्यानी पयलीं जें कितें जाय तें म्हजे सायडीन कितें जाय तें हांवें केल्लें आसा. इतलो प्रेशर कित्याक आहा लोकांचेर हाडपाक जाय, लोकांक कित्याक भायर काडपाक जाय, इतलो आमच्या गांवचो हो विलेज हे विलेजी लागून आमकां कितें जाय, आमकां पंचायत जाय. पंचायत कितें पळयता आमकां जे लोकांक जाय ते भाशेन आमकां पंचायत चलोवपाक जाय. आनी सीएमान सांगला तुमी कितें करपा जाय म्हणल्यार सर इमिजिएटली रिवोक जावपा जाय कित्याक म्हणल्यार तो एक्स सरपंच आनी तो म्हणल्यार सिनियर सिटीजन आनी तो म्हणल्यार लोकां खातीर म्हणल्यार हंगर स्ट्रायकर केला आपल्या स्वार्था खातीर न्हू. आनी जेन्ना लोकांक जाय की हो मेगा प्रोजेक्ट नाका तेन्ना सगळ्यांक जाय एमएलएकूय जाय हो मेगा प्रोजेक्ट नाका आनी तेन्ना सीएमान सांगला तुमचें रिप्रेजेंटेशन कितें तें आपल्याक दी आनी आपूण जाता तितले बेगीन एक्शन घेता म्हणून. तुजें कितें म्हणणें म्हाका इतलेंच हांवें सकाळीं येता काय सांगलां हेका सगळ्यांक सांगलां तुमी एवढेच्यान म्हाका दियात आमी फाटीं घेतले म्हणून हांव विदीन 5 मिनटां भितर म्हाका स्टाक काबार करता. तेजे पयलीं ना तेजे पयलीं ना स्टँड तसो आसता सामको तसोच ओके मेल्या बसून जाता तील डेड बसून नाका डेड बसून पूण असली बी दादागीर बी चलपा ना मुखार हा बाय फोर्स तुमी हॉस्पिटलांत घालपाचें. अरे पेशंटान सांगूंक जाय न्हू आपूण बरो ना कितें कात. रस्त्यार भोंवपी गोरवां पंचायती पालिका उगडून गोशाळेन हाडटा खरी मात ती गोरवां फायन भरून हाडटले जाल्यार 17 धडपडी गजाल शिदोरची. दूधकार म्हणटा ताच्यो गायी स्किमीच्यो न्ही तरी फायन भरूंक तयार मात फॉर्मेलदादीच्यो कडकटी पंचायतींत खंय कोणूच सारको जाग्यार ना रिस्पॉन्सूय ना. गोशाळेंनी गोरवांचे हाल खासा रिपोर्ट. रस्त्यार भोंवपी गोरवां उखलपाक शिरदोनची पंचायत एक्टीव मात गोरवां फायन भरून परत हाडटलो जाल्यार जीव नाका जाता अशी प्रक्रिया आनी पंचायतीचो एटिट्यूड दूधकारांक सामको त्रासाचो. शिरदोनच्या दूधकारांनी व्यथा सांगली ती आयकात. माझी गाय सोडलेली आली ते दिसूच शेतांनी उरलेली हांवें ते दीस गायक सोडून घालिल्ली गाय चुकून रस्त्यार येयली म्हणून तेणी गायक आनी पाडके हाडलेले 2 ते धरून येले म्हणून हांवें इन्क्वायरी केली खूंय व्हरलें हांव श्रीधाम पंचायतीन येयलो पंचायतीन वच म्हणून पंचायतीन येयल्यार ती सांगता ती ना ऑडिटाक गेला. पंचायतीचें आमकां कितें आहा आमकां कितें आहा न्हू फॉर्म आमकां कळोंक जाय जाल्यार बाबा कितें करपाक ती तर आमकां सेक्रेटरी मेळोंकूच ना जाल्यार आमी कशें म्हणून मुखार वयतले तूं सांग. आमकां वचोंक पूण मुखार आमकां चान्स जालो न्हू बाबा कितें फॉर्मेलिटी आहा एप्लिकेशन पूण तीच तर पंचायतीन ना जाल्यार आमी कितें करतले. आयज हांव आतां 4थी फावट येयलां ही 4थी फावट मेळोंक ना. आनी दुसरे स्टाफ आहा तो कितें म्हणटा आपणाक खबर ना म्हणटा कशें कितें आहा तें आमकां आपणाक खबर ना. हय अशें ते म्हणटा ऑडिटाक गेलोलो आहा आतां म्हणटा ते ओल्ड गोवा गेलोलो आहा. अशें जाता म्हळ्यार आमी कशें म्हणून करपाक सांग. आमच्यान कांय डायरेक्ट एनिमल हजबंडरीन वचोंक जायना. ते कितें म्हणटा हिंगचें लेटर हाड कळ्ळें न्हू हिंगचें लेटर घेवन मागीर हिंगचें तें आपूण धाडटली म्हणटा तें म्हणून प्रोसेस म्हाजी गाय थिंगा मरतली शिंकेरी गौशाला. हांव गायेक काल पळोवन येयलो गाय म्हाजी मरोंक पावले 8 दीस समज उरली ती गाय म्हाजी मरतली. तशी पाडके म्हाजे जाम पडलेले आहाय. म्हाका कितें ना कितें हेल्प करून म्हाका ती दिवची. म्हाजी 1 गाय आनी 2 पाडके. म्हाजे 5 गाय 5 पाडे 8 तारीख सेम तेज्यान म्हाजे सेम ते दिसा येयला तेंच्यांनी 2 दुधाचे हाडले 18 दीस जाल्ले येवन ते येयले तेंच्यांनी धरून. हांवें ते पंचायतीन चालेल तांकां ते म्हणटा एप्लिकेशन कर पंचायतीन एप्लिकेशन करा मागीर तुमकां ते सोडटले म्हणटाले. अजून तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. आमचे गाय थिंगासर आहा म्हाजे गेल्या ऑगस्टाक गेलेली 1 वर्स जालें
कितल्यो व्हेल्ल्यो गायो? 5 जाणी येयलेली. 5 जाण. होय. आनी तितचे 2 जाणां उरल्या, 3 जाणां म्हाजी. थंयसर. होय. पूण कितें सांगता तुमी ते पंचायतीचे लेटर हाड म्हणटा, पंचायतीचे म्युनिसिपालिटीचे. हां. ते म्हाका हाडूंक गमना म्हणून हांव थिंगा वचोंकूच ना. अर्जाचेर प्रक्रिया करप ही पंचायतीची आणि सेक्रेटरीची जबाबदारी. थंयच्यान प्रतिसाद ना. गोशाळेत गोरवांच्या परिस्थितीविशीं प्रुडंटान सिकेरीच्या गोशाळेक संपर्क केलो. त्या लोकांनी हांगासर गोशाळेन येवचे आनी प्रत्यक्ष हांगासर कितें वेवस्था चल्लेली आसा पळय आनी कशी गायची शुश्रूषा चल्लेली आसा ते हांगासर प्रत्यक्ष पळयले जाल्यार मातशें बरें जातलें अशें म्हाका दिसता. आनी आमच्यो जवळ जवळ आयज आमचे कडेन 5,000 जो गोवंश आसा हो हांगासर आनंदान सगळो नांदत आसा. हें आमकां समाधान आसा. ज्या भागांसून आमी गाय उखलून हाडटा आनी त्या भागांचो एखाद्या शेतकऱ्याक दिसली की आपली गाय जी आसा ती आमचे शिकेरे गोशाळेन हांगर पावल्ली आसा गोमंतक गौसेवक महासंघा कडेन अशें दिसलें जाल्यार सर्वप्रथम तेणें हांगासर येवन ती गाय जी आसा आपली गाय ना ती पळोवपाक जाय. हांगर फुड्यान रावन ते गायचो ह्या जाग्याचेर फोटो मारपाक जावो. तो फोटो आनी एक एप्लिकेशन जें आसा तें तेंच्यांनी ती लोकल ऑथॉरिटीची आसा ज्या गांवांसून आमी हाडलेली आसा त्या गांवांची लोकल ऑथॉरिटी म्हणजेच पंचायत जी आसा ते पंचायतीन जें आसा पळय तें एप्लिकेशन तेणें दिल्लें एप्लिकेशन तें जें आसा पळय तें लोकल वेटनरी जो आसा तें इन्क्वायरी खातीर सबमीट करप. एप्लिकेशन जें आसा तें फुडें धाडटा हेड ऑफिसाक. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी सिद्धार्थ कांबळी. सरकारी खात्यांत नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन लोकांक तोपी घालपी पुजा नायका आड आनीक 2 गुन्यांव नोंद जाल्या. परवरी एकल्याक 4 लाखाची तोपी, दिवचले एकल्याक 2 लाख कट दिले. मजगती पुजा आड आतां मेरेन 3 कागाळींची नोंद जाल्या. नोकरी दिता म्हूण सांगून तांकां फटयल्यात. लाखांनी रुपया कट दिले. गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हणून सांगून लोकांकडे पयशे मागपी पुजा नायक हिका पयलीं माटोर पुलिसेन जी अरेस्ट केल्ली तेन्नाच्यान जी तेन्ना कळोन येयलें की लाखांनी पयशे लोकां कडल्यान वेगळ्या वेगळ्या लोकांनी कडल्यान घेतल्या आनी तशें तशें तेजें नांव ते भायर सरलें की तशी आतां कंप्लेनी ज्यो येवपाक आतां स्टार्ट जाल्ली आहा. दुसरी कंप्लेंट जाली ती बिचोले हांगाय त्या एका मनशाक गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हणून तेच्या कडल्यान 4 ते 5 लाख रुपया तेंच्या कडल्यान उखल्ले आनी ती कंप्लेंट जाली की परवरी सांजचे सुमार आनी एक कंप्लेंट येयली. परवरी एका मनशा कडल्यान तिणें गव्हर्मेंट जॉब लायता म्हणून 4 लाख उखल्ले. अशे खुबशे लोक आहा ते आतां खंय तरी तिजें नांव येयलां म्हणून आपल्याकूय घातले टोपी अशें सांगूंक पुलीस स्टेशनान येता. आतां फुडली इन्वेस्टिगेशन आहा ते आतां पुलीस करता आनी लोकांचे पुलिसांचें म्हणणें आहा की कोणाक आतां लोकांनी भायर येवपाचें आनी सरळ येवन कंप्लेंट दिवपाचें न्ही म्हणून अशें रिक्वेस्ट एसपीन केल्ली आहा. चेतन गांवसांगडा ओमकार फळारी प्रुडंट मिडिया खातीर. साळ दिवचलच्या एका शाळेंतल्या PE टिचरान एकल्या अल्पवयीन चलयेचो विनयभंग केलो म्हूण दिवचले पुलिसेंत FIR. प्रकरणाची दखल घेवन स्कूल मॅनेजमेंटान त्या शिक्षकाक सस्पेंड केला. घेवया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आमदार मंत्र्यांच्या नांवान फेक व्हॉट्सॲप अकाउंट करपाच्यो घडणुको. मंत्री रवी नायकाचो फेक अकाउंट. लोकांक खंय मेसेजी मजगती अनवळख्या मनशा आड कागाळ नोंद केल्या. हे पयलीं आमदार निलेश काब्राल, मंत्री मवीन गुदिनो, आमदार जीत आरोलकराचोय खंय फेक अकाउंट. आमी म्हणटा की सायबर क्रायम हे वाडला आनी वाडतच आसा आनी जेणे करून जे चिटींग कॉल येता त्याच प्रमाणे आयज एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक हाजो एक व्हॉट्सॲप अकाउंट फेक अकाउंट केल्लो आसा. हे जेन्ना तेजो OSD मंदार शिरोडकर हेका जेन्ना मेसेज आयली तेज्या फोनाचेर तेणें तेन्ना चॅक केलो की हो नंबर भलत्याचोच कोणाचो आहा म्हणून आनी ते उपरांत कळ्ळें की हो खंय तरी फेक अकाउंट केल्लो आसा म्हणून कोणे तरी. सो तेज्या उपरांत जो आदित्य नायक तेजो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो सिग्नेटरी ऑथरायज आसा तेणें फोंडा पुलीस स्टेशनाक आयज कंप्लेंट केल्ली आसा. आनी त्याच प्रमाणे अशें आयकूंक येयलां की निलेश काब्राल आनी एक मिनिस्टर हांचे कॉल व्हॉट्सॲप कॉल आहा जे फेक तयार केल्ले आसा म्हणून. सो लोकांनी सादूर रावपाची गरज आसा आनी असल्या फेक व्हॉट्सॲप कॉलाक जावं व्हॉट्सॲप एपाक लोकांनी बळी पडचे न्ही. मजगती मंत्र्यांबरोबर आमदाराचे डुप्लिकेट अकाउंट तयार जावपाक लागल्यात. आमदार जीत आरोलकर आनी आमदार निलेश काब्रालाचोय फेक अकाउंट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दिवचले कुडचेऱ्या कन्स्ट्रक्शन डेब्रीज वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट नाका म्हूण सरकारान विनवणी करता.
लोकांक नाका जाल्यार प्रकल्प कसो जावपा दिवचे ना मयेचो आमदार प्रेमेंद शेट थळाव्या मुखार मिडिया कडेन उलयलो. प्रकल्प रद्द करूंक खंय पावलां उखल्ल्यात. आयज जेन्ना ह्या जागेन जेन्ना सर्वेक्षण केलें, सरकारान जी जमीन हस्तगत केल्ली आसा, ही जमिनी जेन्ना भूसंपादन करपाक लागून आनी तेजे सर्वे करपाक लागून जेन्ना येयले सरकारी मनीस येयले तेन्ना जो विरोध जालो आनी त्या पार्श्वभुमीचेर आयज सगळ्या ग्रामस्थांचे जे विचार आसा हे सगळे ग्रामस्थांचे विचार आमी कन्सिडर करून आमी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या कडेन वचून तेंच्या कडेन सलाह मसलत करून हे विचार तांकां सांगलेले आसा आनी लोक भावनेच्या आधाराचेर हो प्रकल्प आमी रद्द करचो, आमचो कायमचो रद्द करचो अशें आमी सरकाराक विनंती केल्ली आसा. आमकां खात्री आसा आमचें सरकार संवेदनशील आसा. आमच्या ह्या गांवाची अबाधित अशी नैसर्गिक सौंदर्य दवरपाक लागून सरकार आमकां मदत करतले. ह्या सरकाराक दरबारी आमी प्रयत्न केल्ले आसा. आमचे प्रयत्न आमी मुख्यमंत्र्याक सांगलेले आसा, सरकाराक सांगलेले आसा आमी की हो प्रकल्प कायमचो हांगासून रद्द करचो अशी आमी सगळ्यांक विनंती केल्ली आसा. प्रकरण आमदारान आपल्या कानार घाला म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. आमदार उलयला म्हाज्या कडेन. चल बरें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मानवी तस्करीक बायलां मोठ्या प्रमाणात बळी पडटात. ह्यो गजाली खंय तरी बंद जावपाक जाय मुख्यमंत्री उलयला. गोंयांत जावपी मानवी तस्करीची प्रकरणां कंट्रोलांत दवरूंक सरकार यत्न करता, पिडितांक आदार दिता. असल्यो गजाली खपोवन घेवचे ना, तस्करांक शिडकावणी. We are focused on rescuing every victim without bias or discrimination, ensuring that they receive the immediate care and equally important long-term support for the rehabilitations and reintegrations with their families. Those willing to rebuild their lives are giving the opportunities for the livelihoods training at WISH, the Economic Rehabilitation Unit of URGE. This integrated approach of rescue, rehabilitations and livelihood creations offers the holistic solution to the problem. At the same time, and we remain vigilant in taking the penal actions against all those involved in sex trafficking, whether they operate within a Goa or across border. Goa, like many states, face the unique challenges as a destination for the sex trafficking. Our federal structures where crime and welfare fall under the state's jurisdiction sometimes make it difficult for us to tackle the trafficking effectively when the source lie outside our border. Trafficking is a transitional and interstate issue. It is clear that united efforts is required. These consultations today is a step towards building those vital bridges between the state and also between the nation. We must strengthen the cooperations between the Goa and the source state and countries. Only through the collaboration between the law enforcement agency, policymakers and civil society can we build the robust network needed to combat trafficking in all its forms. गोंय हस्तंतेक म्हूण गोंयांक अजून मेरेन चक्रीवादळाचो व्हडलो फडको बसना. NIOचो निवृत्त शास्त्रज्ञ आनी मेट्रोलॉजिस्ट दोतोर रमेश कुमार सांगता. दाना चक्रीवादळाचो इम्पॅक्ट गोंयचेर ना. कांय वाठारांनी पावस पडूं येता, मात व्हडलोसो इम्पॅक्ट ना म्हूण दोतोर उलयलो. Basically, Goa is on the west coast, and most of the areas, maybe except a few these ones, cyclones usually form either in the pre-monsoon season, that's actually March, April or May, or post-monsoon season in the months of October, November or December. Sometimes even it forms actually in the month of June also. But usually we get about 5 to 6, at the most 7 cyclones. One particular area, that is 2019, we had 8 cyclones, out of which 5 Arabian Sea asile and 3 Bay of Bengal asile. In fact, Orissa is a region which gets actually the maximum number of cyclones every year. The maximum brunt of the cyclone falls on the Orissa. And in fact, in an earlier study, Dr. Unnikrishnan himself and another gentleman had actually published where will the cyclone sit in the future also. Unfortunately, it is the Orissa coast.
we in the west coast of India are relatively safer. Especially Goa didn't have burned the brand, only it has gone parallel to the coast of Goa. Maybe except maybe Gujarat coast or maybe this one, we didn't have much of brand. But what happens, the convective systems Bay of Bengal येयले आमकां पावस पडटलो. ह्या वर्सांतले पावस पडलो आमचे 2024 actually the 125 येतले पावस पडलो. So it continued. Even though the monsoon withdrew by the 15th of October, the northeast monsoon started. And the northeast monsoon म्हळ्यार southeast peninsula राका मेळटा. And each year, the maximum number of cyclones in the Bay of Bengal helps actually the northeast monsoon to become this one. And the maximum amount of rainfall during the northeast monsoon is gained by the Tamil Nadu state. So this particular cyclone is going to hit actually the Orissa coast maybe by 24th, especially in the names of Bidar-Kainiga or maybe Puri and near the Sagar Island, etc. The track has been very correctly predicted by the IMD and it will hit that area and people have been evacuated. तुना तर कोंकणी फिल्माचो सोमारा प्रिमियम शो जालो. दिग्दर्शक पटकथा जॉयविन फर्नांडिसाची फाटले 18 वर्सां जॉयविनान गोंयच्या फिल्म मळार काम केलां. ताच्या नांवाक 15 फिल्मां आसात. गोंयच्या फिल्मांकय सरकार खंय हातभार लावचो, लोकांनी कोंकणी फिल्मांक बरो रिस्पॉन्स दिवचो, कलाकारांक उमेद हाडची म्हणून उलो. गोंयकारां म्हळ्यार आमगे यूथ आहा न्हू तांकां एक बरी मेसेज दिवपाक सोदता. उलयप हांवें स्टार्ट केलोलें न्हू, फर्स्ट फिल्म गेलें 18 years बॅक केल्लें. हांवें जर्नी मुवी म्हजी जिविताचें केलें, कोण चोयचें हेजे OTTच्या. बट हांवें स्टार्ट करता तेन्ना मरे कोणा दिसतलें म्हाका मागीर जाय ते पयशे दिलोले पिक्चर काडून. म्हाका 5000 देखून बड्स नासलें फिल्म स्टार्ट करता तेन्ना. सो 5000चेर हांवें स्टार्ट केलें की जातें जायतें म्हणलें देवाचे भावार दोन स्टार्ट केलें. फिल्म कंप्लीट केलें, पिक्चर हिट जालें. तेजे स्टार्ट करून 187 व्हिडिओ प्रोजेक्ट केले. ओके, पूण म्हजी जर्नी तितली काबार जावं ना. हांवें स्टार्ट केलें आनी फिल्म केलें. सो बेजिकली कितें म्हजे भाशेन जायते भुरगे आसतले, हांव एकलो न्हू वयर येयला ना. पूण तेंकां जाता तेंकां सपोर्ट ना गव्हर्मेंटाचो कांय ना. तेंकां हाटलें हांवें ते बड्डे कळ्ळें न्हू. कित्याक गव्हर्मेंट आमकां हेल्प करना फर्स्ट ऑफ ऑल. करूंक जाय तें करपा ना, कित्याक आमगे ती सबसिडी आहा ती चलना न्ही. सो हांव तेंची कंप्लेनूय करना रे. मुगे कितें आहा, तुका फिल्म करपा जाय न्हू, तूं वच मुखार भायर पूण सोड एटलिस्ट मुखार पावतलो. घराको बसून कोण पिक्चर करपा ना, कळ्ळें न्हू. कित्याक आतां मुवी करता मुगेलें म्हाका कोण फंड्स दिना. मुगे कोश्टां हांव वेडिंग्स करता, ते पयशे शिकता आनी पिक्चर करता. कित्याक हांव इतलें बिलीव करता लायक संवसारान एकूच लायफ आहा तुका आनी दोन हालोली न्हू म्हणपाचो दुसरे लायफान पिक्चर करुया, आतां मातशें एन्जॉय करुया म्हण. आतां हांव सांग तुका थिएटरान घालपाक लुकसण पयलीं सगळें सेन्सर करपाक सगळें करपाक 1 lakh जाय तुका 1 lakh जाय. ओके, थिएटरान घालपाक तेंगे आनी चार्जीस आसताय 35,000 ते जाय. पेपराचे कितें जाण तूं तियात्राचे एड घालपाक सवाय, पिक्चराचे घालपाक मारो. सो घालीत रावपाचे पयशे. सो हांवें हे रिजना लागून हांवें कितें केलें, मागीर OTT प्लॅटफॉर्मूय केलें. एज अ फिल्म मेकर मरे तूं फ्रस्ट्रेट जाता, तुगे तें काम आहा तें दाखोवपाकूच जाय, नाल्यार तुका न्हीद पडना, कळ्ळें न्हू. सो हांवें म्हणलें OTT करुया मरे, लोकांक दाखोवया म्हणलें. कित्याक एज ऑफ नाव एक तियात्राचेर स्टार्ट केलो हांवें. आतां मुगे हेजे OTTचे ऑलमोस्ट लायक 35 कितें तियात्र हाय. फिल्म 6 स्टार्ट केल्ली. आतां आयज OTT हें जालें 2000 जालें. प्लस मुगे आनी 5 बरयलोली हांवें, 4 बरयलो हांवें हें सोड. सो तीं घातो. सो एज अ फिल्म मेकर हांव फ्रस्ट्रेट जायना. चोय मुगे काम आतां लोकांक दाखोवपा जाय. गव्हर्मेंटाचें म्हाका होपू ना, कळ्ळें तुका न्हू. कित्याक कांय करपा ना तें सर, कितलें सांगलें न्हू सर, कांय करपा ना. सो आनी तेंचें हें ना रे. एज अ फिल्म मेकर आय वील गो फॉरवर्ड. आनी मुगे लास्ट लायन म्हणटा ती, आय वील कंटिन्यू मेकिंग मुवीज टू गायडलायन. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.